हांगासर आयचे जोडे एकामेका पाठ करून बसल्यांत कित्याक 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 येस शू गेम आमी म्हणटा पाश्चात्य संस्कृतींत आनी हांगासर म्हजे लागीं 20 सवाल आसात. आय गॉट 20 क्वेश्चन्स. म्हजे लागीं 20 सवाल आसात. हांगासर हांवें सवाल विचारता आसतना ताका जाप होकल जाल्यार ती होकलेचो शू उखलतात. जर तर ताका जाप न्हवरो जाल्यार ती कोणाचो शू उखलतात? कोणाचो? येस न्हवऱ्याचो शू. कोणें प्रॉम्प्टिंग करूंक ना आनी तुमी हांगासर कोणाची प्रॉम्प्टिंग आयकूंक ना. ओके तुमी म्हजे सवाल मात्र आयकुचे. तुमी कितले बेगीन तुमी ताका जाप दितात गी तितले बेगीन तुमकां हांगासर वो गेम संपोवंक साध्य जाता. इट्स अ शू गेम. When I ask a question, if the answer is the bride, they'll be lifting the bride shoe. If the answer is the groom, they'll be lifting the or raising the groom's shoe. Very simple. So Miss Tank shoe game समजलं मुचिंता होय की नाही? Yes, and we have the first question of the day. शू गेमाचे पहिले सवाल अशी आसा. आता खंडीत जावन तुम्ही काजर जावच्या पहिले एकामेका तुम्ही समजून कान गेला आनी खंडीत जावन तुम्ही हाच्या पहिले मस्तपटी तुम्ही भेटल्यात. ह्या वेळार पहिले प्रपोज केल्लें और आय लव यू सांगलें कोणें? हेच दोगांय म्हणटात न्हवऱ्यान प्रपोज केलें और आय लव यू म्हूण सांगलें म्हूण सांगून. बरें तुमच्या दोगां जाणां पैकी मस्त रोमॅन्टीक कोण? हू इज मोर रोमॅन्टीक? येस दोगांय म्हणटात न्हवरो मस्त रोमॅन्टीक म्हूण सांगून. खंडीत जावन फाटल्या दिसांनी एकामेका भेटता आसतना तुमी एकामेका तुमचो मोग व्यक्त करून एकामेका तुमी खंडीत जावन उमो दिला. यू गिवन अ केस. सो पयलो किस दिलो कोणें? ओके दोगांय म्हणटात न्हवऱ्यान पयलो किस दिलो म्हूण सांगून. न्हवऱ्याक 3 ओके आतां काजार जालें आयचें. काजार जालें फाल्यां तावन तुमी घरा आसतात आनी अशें म्हणटना घरांत कुजनाची जबाबदारी ऑ किचनांत कुजनाची रांदची जबाबदारी कोणाक? येस दोगांय म्हणटात होकल बायक म्हूण सांगून. आतां तुमच्या दोगां जाणां पैकी बरो रांदपी वा रांदपीन कोण? हू इज अ बेटर कूक? ओके दोगांय म्हणटात होकल बाय बरी रांदता म्हूण सांगून. सो 5 5 आन्सर्स मॅच जातात. ओके खंडीत जावन तुमी एकामेका हाच्या पयले भेटल्यात. मे बी आयस्क्रीम पार्लरांत गी वा थिएटरांत गी वा हॉटेलांत गी खंयसर जाल्यार. लॉकडावन आसलें गोत्ता म्हाका पूण मोग करणारांक लॉकडावन लागू जायना. पूण त्या वेळार पयलें बिल बांदलें कोणें? पयशे दिल्ले कोणें? बिल. येस दोगांय म्हणटात न्हवऱ्यान बिल दिल्लें म्हूण सांगून. बरें तुमच्या दोगां जाणां पैकी खंडीत जावन काजारां जिणेंत राग आसल्यार मात्र मोग आसता वा मोग आसल्यार मात्र राग आसता. आनी तुमच्या दोगां जाणां पैकी फस्ट फायटींग करचें वा फायटींग आरंभ करचें वा आर्ग्युमेंट आरंभ करचें कोणें? येस न्हवरो फुल्ल ब्लँक जालो. येस न्हवरो म्हणटा दोगांय म्हूण सांगून. होकल म्हणटा होकलेन आर्ग्युमेंट स्टार्ट करचें म्हूण सांगून. आतां आर्ग्युमेंट स्टार्ट केल्यार पावना. माफ मागचें सॉरी सांगिचें तो वळ मात्र लग्नाचें न्ही सुखाचें जाता. आनी तुमच्या दोगां जाणां पैकी फस्ट सॉरी सांगचें कोणें? हू इज द पर्सन हू आस्क सॉरी फस्ट? ओके दोगांय म्हणटात होकल बाय सॉरी इसरता म्हूण सांगून. तें आज म्हणसर मात्र फाल्यां तावन जायना तें. फाल्यां तावन तुवें सॉरी इसरचें. येस तुमच्या दोगां जाणां पैकी मस्त पातकां करची कोणें? मस्त पातकां वा फटी मारचें. येस न्हवरो म्हणटा तो होकल म्हणटा ते एकामेका दुरसोंक तयारच ना ती. बरें तुमच्या दोगां जाणां पैकी बरो नाचपी वा नाचपीन कोण? हू इज अ बेटर डान्सर? ओके दोगांय म्हणटात न्हवरो म्हूण सांगून. तुमच्या दोगां जाणां पैकी मस्त वस्तुरांचे कलेक्शन्स कोणा लागीं आसा? हू हॅज गॉट मोर नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ क्लोथ्स? ओके एक आलमार चड करीचें पडटा घरा कित्याक होकले कडेन वस्तू सुमार आसा म्हणटा. ओके तुमच्या दोगां जाणां पैकी मस्त देवास्पण कोणाक आसा मागण्यांत? ओके न्हवरो दोगांय म्हणटा हात कांपोवणी आसा ताचे. ओके होकल म्हणटा ते म्हूण सांगून. आतां तुमचें काजार जालां लग्न जालां. आतां हनीमून जागो वा हनीमून स्पॉट डिसायड करचो कोणें? येस न्हवरो म्हणटा आनी होकल म्हणटा न्हवऱ्यान डिसायड करी पयशे दिवचे ताणें न्ही देखून. येस आतां तुमच्या दोगां जाणां पैकी स्पोर्ट्सांत मस्त हुशार कोण आसा? हू इज बेटर इन स्पोर्ट्स? खेळच्यांत. ओके होकल म्हणटा आतां काजार जालां देवान सांगला वाडा आनी सडा संवसार बरा. आनी आतां तुमच्या दोगां जाणां पैकी अर्जंटार फस्ट भुरगें कोणाक जाय? येस न्हवऱ्याचो शूर रपक्क वयर गेलो. येस दोगांय म्हणटात न्हवरो म्हूण सांगून. आतां कुटुंबादारांचो इश्टा मित्रांचो बर्थडे तुमच्या दोगां जाणां पैकी समा उडासान दवरचो कोणें? हू रिमेंबर्स द फॅमिली अँड द फ्रेंड्स बर्थडे? ओके दोगांय म्हणटात होकल म्हणटा ते न्हवरो म्हणटा तो. ओके
आता नावंकू नानियंत मस्त टाइम कोणे करसून सो अब्बा हांव वाचलो पळय रोसा दीस नवरो विग्गी नाव नायला बरें दोगांय म्हणटात होकाल बाय म्हणून सांगून तुमच्या दोगा जाणां पैकी गूट मेंटेन करचे वा सिक्रेट्स मेंटेन करचे कोणे सड्ड ओके दोगांय म्हणटात नवऱ्याडे कांय सांगल्यार ते सिक्रेट जावन उरता म्हणून म्हणटा ओके तुमच्या दोगा जाणां पैकी अनएक्सपेक्टेड सरप्रायझस जावं प्रो गिफ्ट खंयचेय सरप्रायझस दिवचे कोणे अनएक्सपेक्टेडली ओके नवरो म्हणटा तो होकाल म्हणटा ते आतां इस्कॉलांत मस्त कश्टान शिकून पास जालो वा पास जालें कोण येस तो काय म्हणतात होकाल बाई म्हणना आता तुमच्या दोगा जाणां पैकी मस्त आलशी कोण हू इज मोर लेझी ओके नवरो म्हणटा तो होकाल म्हणटा ते म्हणून आता अखेरीचे सवाल आयच्या दिसा आयच्या संजेर आयच्या राती तुमच्या दोगा जाणां पैकी पयलें न्हिदोंक वेचें कोणे नवरो न्हिदना गे आज येस नवऱ्याची जाप येवना न्ही येस दोगांय म्हणटात होकाल बायन पयलें न्हिदोंक वेचें म्हणून सांगून थँक्यू सो मच शूज घालचे तुमी आनी तुमी सुमेस्तांनी तांकां तालयांचो आवाज दिवन सो शू गेम ऑलमोस्ट 80% सवालां तांची मॅच जाल्यांत आनी काजर जाल्या उपरांत आनी तांची समजुनी वाडटा आनी तांचें अंडरस्टँडींग इक्वल जाता देव बरें करूं आयच्या नवऱ्याक नेविल आनी फ्रिडाक शू गेमांत वांटेली जाल्ल्याक